विषयी हाली आम्ही काल सुद्धा पेपराची पळयला आम्ही आजूच पळयला काही पळय अशें आरोप जाल्ले आसा काल खुलासो आमच्या डब्ल्यूएडमिशन केल्लो आसा पूण काही अशे व्यक्ती आसात जे व्यक्ती गोंयच्या लोकांनी तांकां धुकाल्ला म्हणटा अशें असले व्यक्ती थंय स्टेटमेंट करतात की मुख्यमंत्र्यांनी 48 hours भितर रिजायन जावपाक जाय. आयज तुमकां खबर आसतलें की सीएमान सुरवाती पासून ह्या विशयाचेर तेजे धोरण क्लियरली स्टँड घेतला की म्हादय विशयी कसा बंडला विशयी आमचो स्टँड आतां क्लियर आहा आनी ह्या विशयी केन्नाच समजोतो जावचो ना. काही समजोतो जावचो खंयच्याय लेवल वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी कांयच कॉम्प्रोमायज करची ना आनी गोंयच्या हिताच्या आड गोंयच्या लोकांचे अन्याय जावं दिवचे ना हें सीएमान सुरवातीकच प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें. आतां काही कन्फ्युजन बारीक जाल्ले क्रिएट जाल्ले आसा तेजे रिप्लाय करपाक सारकें करून हाडपाक आमकां सीएम सक्षम आसात. आमकां फूल आमची कॅबिनेट फूल आमचे बाकीचे कलीग 27 आमदार 27+3 तिसरे आमदार आमकां फूल फेथ आसा प्लस पार्टी सगळ्यांचो फेथ आसा सीएमाचेर की आमकां जे आमचे हक्क आसा तेजे खातीर जे कितें कन्फ्युजन क्रिएट जाला तें क्लियर करून घेतलें. अशें आमचो सगळ्यांचो फेथ आसतना कोण हे लोक म्हणणारे की तुमी 48 तासां भितर तुमी रिजायन जाय हें जावपाक जाय जालें देखीक हे असले गजालीचो खाली पिली म्हणजे पब्लिसिटी घेवपाचो प्रयत्न करप आनी काही प्रमाणे मिडिया काही तांकां सामकी मोठ्या प्रमाणात पब्लिसिटी दितात म्हणजे अर्थ कितें आहा. सीएमान जर आपल्या धोरणाची काही समजोता केला ना तरी सुरवाती पासून असो स्टँड घेतलो आसा की हे जे आसा आमी खंयच समजोता जावचो ना तडजोड कुठे जावची ना अशें स्टँड आसतना आनी आमी सगळे सीएमा बरोबर आसतना फूल विश्वास आसा आनी हे लोक म्हणणारे कोण अशें लोकांक म्हाका दिसता अशे पद्दतीन खाली पिली अफवा म्हणजे कन्फ्युजन क्रिएट करणाऱ्या लोकांक ती परिस्थिती मेळपाक जायना. कित्याक आमी स्टँड जर सीएमा स्टँडा भितर जर सगळें कितें आसलें जाल्यार गजाल वेगळी आसली तेन्ना सुरवातीचो स्टँड तो आजूनय तो आसा की आमी गोंयच्या लोकांचे अन्याय करून दिवचे ना खंयच्याय लेवल वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी हे जे आसा समजोता जावचो ना.